एक व्हेरी सॅड की तातून वी हॅव लॉस्ट वन वर्कर आणि दोग जाण ऑल्सो ट्रॅप्ड आशिल्ले दे आर रेस्क्यूड आणि अनेक इंजर्ड आसा. दिस इज वॉट आय हॅव गॉट इन्फॉर्मेशन नाव फ्रॉम डेप्युटी कलेक्टर. बट बॅकग्राउंडान तुमी पळयशात जाल्यार यू सी द कॅरेक्टरिस्टीक ऑफ द सॉयल. इट लुक्स व्हेरी पोरस. आमी पळय गोंयान फामाद आसा आमचे चिरे बिरे तसले, ते कितें जाता ते सदां फुसफुसीत आसा, सदां उदक एब्जॉर्ब करता आनी त्या खातीर हाचेर अशें काम करतना यू हॅव टू टेक प्रिकॉशन. दीस इज अ व्हेरी अनसायंटिफीक वे ऑफ वर्किंग. हातून कांय तकलीफ वापरूंक ना. जेन्ना अशें स्टीप जेन्ना हिलॉक आसता, दोंगर आसता, ताका स्टेप्सांनी कातरपाक जाय. हें डायरेक्ट फास्ट करपाक, टायम सेव करपाक, पयशे सेव करपाक हें अशें करतात आनी दॅट इज वाय द लँडस्लायड टेक्स प्लेस. आनी हांगा तर पयशा इतलीं झाडां आसा, दॅट मिन्स ही हाचे पयलीं झाडां आशिल्लीं ती कापली आसतलीं. सो दॅट मिन्स द स्ट्रेंथ पळय आशिल्लें, तो बॉन्ड आशिल्लो, रूट्स पळय वेता आनी पळय सॉयल घट धरता पळय, ती पयलींच म्हाका दिसता लूज आशिल्ली. त्या झाडां कापल्यान हांगा. आनी म्हाका दिसता प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय की लँडस्लायड अशें जायना, कशेंय जायना. तें खुबश्यो मिस्टेकी जाता ताजे पयलीं. म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान मे बी परमिशन दिलां आसतलें झाडां कापलें, सपोज दिवंक ना जाल्यार इट इज अनदर वायलेशन ऑफ द लॉ. दुसरें विदाउट स्टेप्स कापला म्हणजे प्रिकॉशन घेवना. आनी दॅट इज वाय वी हॅव लॉस्ट वन लेबरर. सो हांव ऑथॉरिटीजा कडेन मागतां सारकी स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन करपाचें. आनी अशें कितें करतात पळय, दे रशिंग इन टू सम प्रोजेक्ट्स, हाचेर 10 फावटांनी चिंतपाक जाय. हें फर्स्ट टायम जायना, हाचे पयलीं जालां, वर्साचे वर्सां हें जायत आसा. सो वी वील बी टेकिंग अप दीस मॅटर इन एनी केस.